आज कालूच आज आमकां जॉईन जाला, ताचे बरोबर ताचे 7 कॉन्सिलरी जॉईन जाल्या आणि बरें दिसता. आज आमचे मोदी का परिवार जो आमी म्हणटात तो आज वाडत वता. आज मोदीजींचें कामूच इतलें व्हडलें आसा की आज भारतांतूच न्ही जाल्यार देशभरांतल्यान लोक तांकां आपलो नेता म्हणून मानपाक लागल्यात आनी त्या खातीर आज सगळ्यांकूच दिसता की आपूण भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जावप. इतलें मोठें काम जेन्ना चालू आसा तेन्ना आपूण कित्याक फाटल्यान रावप हें म्हाका दिसता सगळ्यांक दिसता. हांव कालूसाक जेन्ना आमचें इलेक्शन जालें म्हजो ओपोनंट आशिल्लो आनी ताच्या मागीर पसून हांव ताच्या संपर्कान आशिल्लो. म्हणजे आमी पयलीं पसून सांगत आयल्या की आज देश जेन्ना फुडें वता तेन्ना आमचो वास्कोय खंय फाटीं उरपाक जायना. त्या खातीर आमी सगळे एकठांय जावन आमी डेव्हलपमेंट करया म्हणून. ओपनली ते येना आशिल्ले पूण आज जेन्ना हांव फाटीं तांचे कडेन 1 म्हयन्या फाटल्यान हांव तांकां परत एकदां मेळपाक गेलो. मोदीजींचें मोदी ॲक्ट 2002 तांकां पुस्तक दिलें म्हणजे वाचचें म्हूण तांणी आनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की आज जेन्ना मोदीजींचें विजन आमच्या भारत देशा खातीर इतलें व्हडलें आसा तेन्ना तुवेंय जॉईन जावचें म्हणून आनी आमी कित्याक फाटीं उरचें काय म्हणून. ताका तांच्या कॉन्सिलरांकूय म्हाका सांगन दिसतालें तेन्ना मिटींग घेतिल्ली तेन्ना आज 2 वर्सां जालीं आमी कॉन्सिलरांक पसून तांकां पयस करूं ना. जरी ते ऑपोजिशनान आशिल्ले आमी सगळ्यांक एकठांय केले आनी आज पयले फावटी आमची वास्को म्युन्सिपालिटी मुरमुगांव म्युन्सिपल कॉन्सिलर 25 कॉन्सिलर एक आशिल्ले. सो आमी कोणाकूच भेदभाव करूं ना. आमी सदांच म्हणटा की सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास आनी सबका प्रयास ह्या धोरणाचेर आमी वता आसतना सगळे एकठांय जाले आनी आमी तांकांय पयस करूना. तें तांकांय बरें दिसलें की इवन ऑपोजिशन जावन आमकां पयस करूना आनी ताज्या खातीर आज तांकां निर्णय घेवपाक बरो पडलो. फ्युचरान सर तुमकां हेजो इफेक्ट जावचो ना MLA सिटा खातीर बीन हेजेर कितें सांगूंक सोदता? ना, आमच्या पार्टीचें सदांच धोरण आसा. आमी पार्टी पयलीं पसून म्हणटा की नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड आनी मागीर बाकीचे फ्रेंड्स फॅमिली सगळी थर्ड. सो आमकां नेशन फर्स्ट. आज प्रधानमंत्री देशा खातीर काम करता तेन्ना नेशन फर्स्ट सर आनी ताच्या खातीर नेशना खातीर आमी सगळें काम करता. पार्टी ही सदांच आमकां दुसरी. सो फाल्यां कितें जातलें आज हांव कितें आसा तो पार्टीच्याच खातीर आसा. आज हांव आमदार आसा. हांव एक सादो कार्यकर्तो आशिल्लो. आज पार्टीनूच म्हाका खंय तरी आमदार केल्लो आसा आनी फुडलीं 3 वर्सां कितें जातलें हें चिंतप म्हाका दिसता मुर्खपणां जातलीं. आनी आज जेन्ना आमकां सगळ्यांक नरेंद्र मोदीचे हात घट करपाक जाय तेन्ना जितले जाता तितले लोक जॉईन जावप आनी ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी एका विजनान काम करप हें म्हाका चड गरजेचें अशें दिसलें. लोकांनी म्हाका 5 वर्सां खातीर निवडून दिला. 5 वर्सां हांव म्हजीं कामां चालूच दवरतलो आनी मागीरूय लोकूच डिसायड करतले कितें तें. सो हांव ताजो फुडलो हांव चड विचार करना. हांव आज आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे हात घट करपा खातीर हांव भायर सरला म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. भारतीय जनता पार्टीची तयारी ही लास्ट इलेक्शन कवर जालें तेन्ना पसून चालू आसा. म्हणजे प्रत्येक पार्टीचे कार्यक्रम घराघरांनी व्हरप. आमची म्हाका दिसता ही एकूच पार्टी आसा जी फक्त इलेक्शना पुरती काम करना. जाल्यार इलेक्शनाक आयले की तेन्नाच काम करप अशें आमची पार्टी करना. वेगळ्या वेगळ्या रुपान तांच्या घरा कडेन वचप आमचे पार्टीचे जे धोरण आसा अंत्योदय म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत प्रत्येक स्कीम पावपा जाय, प्रत्येक बेनिफीट पावपा जाय हें पळोवप आनी ताच्या खातीर वेवस्थीत मॉनिटरींग आमची पार्टी करीत आसता.